नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या आमच्या डेट विथ कॅन्डिडेट कार्यावळीन. इलेक्शनाक 20 दीस उरला पूण गोंयचो पॉलिटिकल ड्रामा काय अजून थंड जावं ना. ज्या कॅन्डिडेट्सांची नांवां डिक्लेअर जाला तांणी आपलो पुराय फोकस कॅम्पेनिंगाचेर दवरला. आयज आमी आयला फातोड्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीन. उलोवया आम आदमी पार्टीचे कॅन्डिडेट बाब संदेश तळेकर हांचे कडेन. तुमचे कॅम्पेनिंग कशें चल्लां? बरें चल्लां. लोक बरे रिसेप्टीव आसात. लोकांक कशें जाला, गेलीं 20 वर्सां दोनूच फेसीस पळयतात. सो एक वेगळो फेस पळोवपाक मेळटा. आनी त्या भायर आम आदमी पार्टी बद्दल जें फिलींग ह्या खेप लोकांच्या तकलेन आसात, लोकांच्या मायंडान हार्टान आसा, दॅट इज मेकींग अ बीग इम्पॅक्ट. बिकॉज लास्ट टायम आमी लोकां म्हऱ्यान वताले, वी वर टॉकिंग, आमच्यो गोश्टी, आमी ज्यो वस्तू सांगताले त्यो लोकांक आवडटाल्यो, पूण ते ग्रावंडार जावनाशिल्लें. ह्या खेप लोकांक ग्रावंडार काम दिसता आनी आमी उलयता तेंय. सो इट इज मेकींग अ गूड इम्पॅक्ट. लोक व्हेरी पॉझिटीव, म्हळ्यार अक्षरशा 10,000 घरांनी ज्या घरांनी हांव पावलां तातूंत म्हाका दिसता एटलिस्ट 60-70% लोक पॉझिटीव आसा. लोक सांगतात की येस, आमकां गोंयान, फक्त फातोर्डा न्ही, आमकां गोंयान चेंज जाय. आमी आज गोंयभर पळयतात की प्रत्येकाक गव्हर्मेंट नोकरीचो हावेस आसा. तुमी स्वताची सेक्युअर्ड गव्हर्मेंट जॉब सोडून स्वताचो बिझनस सुरू केलो. हे अशें कित्या खातीर केलें? जेन्ना हांव डिपार्टमेंटान आशिल्लो, जेन्ना म्हज्या प्रमोशनाचो टायम आयलो, काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लें, आय वॉज डिमांडेड. आनीक आय कम फ्रॉम अ डिफेन्स बॅकग्रावंड. डॅडीक जेन्ना हांवें सांगलें, म्हजे कडेन सेवींग नाशिल्लें, सो डॅडी कडेन जेन्ना हांवें सांगलें, डॅडी म्हाका म्हणपाक लागलो पयशे दिवन जॉब नाका. आय सेड तशें जाल्यार हांव सोडटा एन्ड आय विल गेट इन टू बिजनस. आनी तेंच करून हांव तेन्ना रिजायन केलें आनी हांव बिजनसान आसा. पास्ट 15 years आय एम इन टू बिजनस एन्ड आय हॅव बीन सक्सेसफूल. ऑलमोस्ट 25 स्टाफ आसा. आय हॅव बीन कंटिन्युअसली टेकिंग केअर ऑफ देम. कोविडाच्या टायमार केअर घेतलो बिजनस नासतना. ताज्या भायर सोशियली आय हॅव बीन इनवॉल्ड. CZMP टायमार आशिल्लो, कोला टायमार आशिल्लो, आनी केसीसूय आसात, फॉर्मुलिना टायमार आशिल्लो. सो येस, दॅट्स इट. तुमचो सोशल वर्क खूब चालूच आशिल्लो. सो अशें कितें जालें की तुमकां दिसलें की हे सोशल वर्क करतलो जाल्यार आपल्याक MLA जावपाक जाय, पावरान येवपाक जाय? एक्झॅक्टली. जेन्ना हांव डिपार्टमेंटांतल्यान भायर सरून जेन्ना नॉर्मल सिटीजन म्हणून जगपाक लागलो आनी म्हजो बिजनस स्टार्ट केलो, तेन्ना कांय गोश्टी हांवें पळयल्यो. म्हणजे रॅम्पंट करप्शन हें पळयलें, आनी ताज्या नंतर हांव एंटी करप्शन हातूंत काम करपाक लागलो. म्हणजे आय हॅड गूड कॉन्टॅक्ट्स विथ द एंटी करप्शन ब्रांच. ते ऑफिसर जे आशिल्ले तांच्या बरोबर हांवें काम केलें. सो ताज्या नंतर आय फिक्स्ड ऑलमोस्ट 5 people वायल एक्सेप्टींग ब्रायब्स. म्हणजे ब्रायब घेतना हांवें तांकां रेड हँडेड धरून दिवन ते सस्पेंड केलो तांकां. सो हें करता करता एक गोश्ट रियलायज जावपाक लागली की हें जें आसा तें इंडिविज्युअली काम करून जावपाक शकना, सो पॉलिटिकली. सो तेन्नाच अण्णा हजारे हांचे इंडिया अगेन्स्ट करप्शन हो मुवमेंट चालू जालो. त्या मुवमेंटांतल्यान जेन्ना आम आदमी पार्टी जल्माक आयली, तेन्ना दिसलें की येस, जर हें निवळ करतलो जाल्यार तातूंत भितर देंवपाक जाय, आनी तेंच चिंतून आमी भितर देंवले पॉलिटिक्सान. पण आम आदमी पार्टी सक्रीय दिल्ली जाल्ली. गोंयान तितलो तांचो होल्ड नाशिल्लो. ताका गोंयान हाडून हांगासरूय तितलोच बरो बदल जातलो हो कॉन्फिडन्स कित्याचेर बेजीस? पळय, आमी जरी म्हणल्यार दिल्ली, गोवा, लोक तेच, लोकांच्यो गरज्यो तेच, लोकांचे प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट तेच. म्हणजे कांय मायनर जर हांगा थंय सोडले जाल्यार सगळे प्रॉब्लम्स, सगळे गरज्यो सगळ्यो सेम, कांय फरक ना. शेवटी आमी सगळे मनीस. सो एक कॉन्फिडन्स आशिल्लो, ज्या भशेन दिल्लीन लोकांनी चेंज हाडपाचो पयल्या इलेक्शनाक, मागीर दुसऱ्या इलेक्शनाक, तेन्नाच्यान हांव म्हणजे रायट फ्रॉम 2011 आय एम कनेक्टेड विथ आम आदमी पार्टी आनी तेन्नाच्यान काम करीत आसा. सुरवातीक आनी गेल्ले इलेक्शनाक सुद्दां आमी सामके जीव तोडून काम केलो. रिस्पॉन्स बरो मेळूं ना, पूण आमकां खंय तरी एक कॉन्फिडन्स आशिल्लो की मुखार हें जें आमी रोयतात, आमी जें नीव घालता, फावंडेशन घालता, जावं एक सिडलींग, एक झाड रोयतात, ताजें फळ मुखार मेळटलें हो कॉन्फिडन्स आशिल्लो. आनी आज तें दिसपाक लागला ग्रावंडार. फातोड्डा
विजय आणि दामूची झगडी हे घमासान चालूच आसा कळ्ळें. तुमकां दिसता ह्या दोगांच्या झगड्यांचो तुमकां फायदो जावं शकता? सांगला त्या भशेन कशें आसा, फातोर्डेच्या लोकांनी गेलीं 20 वर्सां हे दोनूच चेहरे पळयला आनी अक्षरशः डेव्हलपमेंट म्हणटा तो दिसूना. हे दोन चेहऱ्यां मदीं जे कॉन्फ्लिक्ट जातात अननेसेसरी हाजेर ताजेर हें घेवन जे रस्ता रोको हें तें जाता तेंच पळयलां. त्या भायर डेव्हलपमेंट आनी फक्त रस्ते सोडले जाल्यार बाकीचो जो ह्युमन डेव्हलपमेंट आसा तो जावना. सो फातोर्डेचे लोक अक्षरशः ह्या दोनूय चेहऱ्यांक विटिल्ले आसा. हें तांचें म्हणणें, इट्स नॉट मायंड. सो ते म्हणटात की ह्या खेप चेंज जावपाक जाय आनी दॅट इज द रिस्पॉन्स वी आर गेटींग. फातोड्डेचे इश्यूज कितें आसा सद्या सगळ्यांत चड गरज कितें आसा फातोड्ड्याक? ओके. एंटायर गोंयान जर आमी विचारपाक गेले जाल्यार खुबशे जनरल जे पब्लीक आसा तांचो एक सदांच हें की विजयान बरें काम केलां. पूण तें बरें काम जेन्ना म्हणटात तांकां खरी ग्रावंड रियलिटी खबर ना. कित्याक आमी जर मॅक्झिमम वायटल इन्स्टॉलेशन जर पळयलीं, कदंबा बस स्टँड मारगांवचो जो आसा दॅट कम्स इन फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी. SCPD मार्केट जे मडगांव आसा फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता. होलसेल फीश मार्केट जें आसा फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता. सोनसोडो फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता. सो अश्यो कितल्योश्यो गोश्टी ज्यो प्रायम थिंग फॉर म्हणजे दीज आर वायटल इन्स्टॉलेशन्स ऑफ फातोर्डा. ह्याची दशा जर पळयली न्ही जाल्यार खरें डेव्हलपमेंट कितें तें तातूंतल्यान कळटा. बस स्टँडाची अक्षरशः सामकी दशा जाल्ली आसा. आतां कितें जाल्यार लोकांक खबर ना, लोकांक दिसता तें मडगांव आसा पूण ना, तें फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा. रिसेंटली हॉस्पिटल आमचें हॉस्पिसियो हॉस्पिटल पयलींचें तेंय फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा. सो ह्यो सगळ्यो ज्यो इम्पॉर्टंट गजाली आसा फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा. त्यो जर डेव्हलप जावना आनी कितें डेव्हलप जाला. त्यो जर सारक्यो जावना, तातूंत जर लोकांक बरी फॅसिलिटी मेळना आनी खंय मेळटा होच प्रश्न आनी ताजे भायर कांय ना. तुमकां जर लोकांनी चान्स दिलो जाल्यार तुमच्या ह्या फुडल्या 5 वर्सां खातीर विजन कितें आसतलें स्पेशली फातोड्डा खातीर? सगळ्यान पयलीं विदीन 6 months to 1 year आय थिंक सोनसोडो हॅज टू बी क्लियर्ड ऑफ. एक्चुली हांच्यानी जातालें म्हणजे गेलीं 10 वर्सां जी म्युनिसिपालिटी आसा मडगांवची ती दिगंबर कामत आनी विजय सरदेसाय हांच्या हातीन आसा. आनी आतांची जी नवीन इनोवेशन्स आयला वीथ रिगार्ड्स टू गार्बेज मॅनेजमेंट, त्या इनोवेशनां जर तुमी एडॉप्ट केलीं जाल्यार म्हाका दिसता ही गार्बेज आसा ती 6 म्हयने ते 1 वर्सा भितर क्लियर करपाक जाता. सगळ्यान प्रायम थिंग वील बी दॅट गार्बेज क्लियरन्स. सेकेंड थिंग, फातोर्डान जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार सगळे सायडीच्यान भुरगे येतात म्हणजे हू आर व्हेरी गूड एट स्पोर्ट्स. फुटबॉला खातीर येता, क्रिकेटी खातीर येता आनी तांकां न्ही एक हें ना, प्लॅटफॉर्म ना. आमी तो प्लॅटफॉर्म दिवपाक पळयता. आय वीश टू हॅव अ स्पोर्ट्स अकॅडमी इन फातोर्डा. जी स्पोर्ट्स अकॅडमी जे मेन स्पोर्ट्स आसात त्या भुरग्यांक ट्रेनींग, त्या भुरग्यांक बाकीचो सपोर्ट दिवपा खातीर काम करतली. ताज्या भायर सिनियर सिटीजन्स आसात. सिनियर सिटीजन्स जे मॅक्झिमम आसा जे वर्किंग क्लास आशिल्ले ते आतां रिटायर जाले आनी ते घरा आसा. तांच्या रिक्रिएशना खातीर कांयच ना. सो तांच्या खातीर अशी एक वेवस्था ज्या जाग्यार ते आनी जे आतांचे जे यंग जनरेशन आसा हांचें मेळप जातलें. तांकां लेफ्ट आवट फील जावपाक जायना. हांव तांच्या खातीर सेपरेट कांय करपाक पळयना. हांव तांकां बरोबर हाडपाक पळयता सो दॅट तांच्या गायडन्सा अंडर आमचो जो यूथ आसा फातोडेचो तांकां मुखार वचपाक मेळटलें आनी तांकां बरो गायडन्स मेळटलो. ताजे भायर वायटल इन्स्टॉलेशन्स जीं आसात, कदंबा बस स्टँड जालो तुमचो, SCPD मार्केट जालें, होलसेल फीश मार्केट वीच इज अ ह्यूज अड्डा फॉर करप्शन रायट नाव. कित्याक सिंपल गजाल सांगपाक पळयता, एक जो आमचो SGPD चेअरमन आसा बाबाशान हाकाच 25 लाख म्हयन्याक वताले थंयच्यान, इलिगल वताले. प्रेझेंट हांगाचे MLA कांय घेनासतना ओगी रावल्ले अशें म्हाका दिसना. कित्याक त्या होलसेल फीश मार्केटाच्या दशेचेर एक दीस आवाज करूना, ना दामून केलो ना विजयान केलो. सो करूना हाजो अर्थ तांकां कितें तरी मेळटालें, ना जाल्यार कोण बेश्टो ओगी रावना. सो ह्या सगळ्या गोश्टी जर करपाक जाय म्हाका दिसता आमी ज्या तरेचे आमचो सेंट्रलायज प्लॅन आसा जो गोंया खातीर प्लॅन आसा एज्युकेशन. आज तुमी पळयतले हांगा फातोर्डान एक सिंगल गव्हर्मेंट स्कूल ना, सिंगल ना. एवरीथींग इज प्रायवेट. लोकांक टॅक्स दिवन सुद्दां ह्या गोश्टीं खातीर खर्च करचो पडटा. हॉस्पिटल्स प्रायवेट. आतां जे हॉस्पिसियो हांगा जाला पूण तातूंत जर गेलो, काल सुद्दां म्हाका काल पयर कंटिन्यूअस 2 दीस फोन आयला, कांयच ट्रिटमेंट प्रॉपर मेळना. लोकांक प्रॉपर मिन्स ट्रीट सुद्दां करनात. फॉरगेट अबाउट ट्रिटमेंट, ट्रीट करनात. सो अश्यो कितल्योश्यो गजाली आसा. हेल्था बद्दल आमचें काम आसा जें सेंट्रलायज आमी सांगलां. वाड्याचेर क्लिनिक्स घालपाचें काम.
त्या भायर इलेक्ट्रिसिटी आसा, उदक आसा, ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो म्हणजे लोकांक जो टॅक्स ते दितात तो टॅक्स बरे भशेन वापरून तातूंत करप्शन करनासतना तो लोकांक परत दिवपा खातीर आमी काम करतले. अँड आय थिंक दॅट इज वॉट पीपल वॉन्ट. लोकांक आयज कितें जालां, कोरोना नंतर तर आनी जालां की कांयच हातीन कांय उरना, जे अर्निंग्स आसा ती काबार जाता. सो ती जर ह्या 4 गोश्टी ह्यो बेजीक एम्युनिटीज जर आमी तांकां दिवपाक शकले आनी तांचे जर बोल्सांतले कश्टाचे पयशे तांच्या बोल्सान उरपाक लागले, आय थिंक दॅट वील अ बीग रिलीफ फॉर देम. आमी तशें कंपेर करत जाल्यार फातोड्ड्याक इकनॉमिकली लोक बरे आसात. सो तुमच्या आपचो जो दिल्ली मॉड्यूल आसा जातून फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्री वॉटर म्हणटात, सो तेय तुमी हांगा गोंयान इम्प्लिमेंट करपाक सोदतात. सो ताजी गरज आसा अशी तुमकां दिसता? ओके, सगळ्यान पयलीं फातोड्डा तें जें तुमी म्हणलें की सगळेच वेल टू डू. 7,500 लोक एस.टी पॉप्युलेशनांतल्यान आसा. आजूय आपल्या शेतान काम करून कश्ट करून रस्त्यार विकपाक बसतात सायडीन रस्त्याच्या. तांच्या माथ्यार शेल्टर सुद्दां ना, कळ्ळें न्ही. त्या भायर देर आर 2 प्लेसीस ऑलमोस्ट लायक स्लम्स. वन इज पाजी फोंड, द अदर वन इज चंद्रवाडो. ह्या एरियेन जर तुमकां गेली न्ही, दीस कन्स्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ फातोडा. ताज्या भायर मॅक्झिमम जो एरिया कॉस्मोपॉलिटन वीच पीपल सगळ्या स्थरांतल्यान गोंयच्यान लोक येवन थंय रावतात ते आसा. पण हे जे 50% लोक आसा आनी बाकीचे जे मिडल क्लास आसात, म्हणजे जरी ते वेल टू डू आसले, कोरोना नंतर कोणूच वेल टू डू म्हणपाक शकना. कित्याक कोरोनान आमकां दाखोवन दिलां आमची लेवल कितें आसा ती आनी आमचें लायफ कशें आसपाक जाय तें. सो ताज्या नंतर म्हाका दिसता नोबडी वील से नो. सगळ्यांक पळय प्रत्येकाक, आनी अशें न्ही की इट इज फ्री. हो जो पयसो आसा जो सरकाराक आमी टॅक्स म्हणून दिता तातूंतल्यान मेळटा तें तांकां. आज जो थोड्याच लोकांच्या बोल्सान वता, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आतां तुमकां सांगता जाल्यार लोक उलयता रे की एक साद्या फ्लॅटांतल्यान स्टार्ट केल्लो मनीस आज येदे व्हडले गोंयकार घर आनी ह्यो गोश्टी बांदपाक शकता. पूण तें बाकीच्या लोकांक शक्य जावना फातोडान. अजून ते तशेच परिस्थितीन जगतात. आमकां जाय फातोडेचो प्रत्येक मनीस डेवलप जाल्लो, ताजें जें रावपाचें लेवल आसा तें वाडपाक जाय, ताचें हॅपिनेस लेवल आसा तें वाडपाक जाय. खुशाल फातोडा, खुशाल फातोडेकार, हें आमचें हें आसा. आमी पळयलां की म्हाका दिसता गोंयान आनी खंय अशें जावना, पूण फातोड्डेच्या दोनी कॅन्डिडेटांनी आपले जिंगल्स तयार केला, पर्सनल एड्स तयार केला. तुमी कित्याक करूना? इजंट इट इजी कॅम्पेनिंग? येस, इट इज इजी कॅम्पेनिंग, बट आमचें कशें आसा जाण तूं, ज्या मनशांनी काम करूं ना तांकां ह्यो सगळ्यो गोश्टी लागतात. गेलीं 20 वर्सां दामू हॅज बीन टोटली इनएफेक्टीव. विजय हॅज बीन टोटली इनएफेक्टीव. म्हणजे खरो जर रोड सोडले, आनी रोड्स हॅव बीन देर, अशें ना की तातूंतलें नवीन कितें केलां अशें. जे आसात तेच आसात. म्हणजे तो पयर थोडे लोक म्हणटाले की पार्किंग जे आमचे जॉगिंग पार्क बी आसा, स्टेडियम आसा, हो पयलींचो. तो आतांचो डेवलपमेंट न्ही, इट इज वे बिफोर 2000. सो हे जे आशिल्लें तें आसा, ताज्या भायर एडिशनल कांय करूं ना. त्या लोकांक हे सगळे हें यूज करपा पडटा. आमी लोकां फुड्यान पर्सनली गेलात, 10,000 घरांनी हांव पर्सनली लोकां कडेन वचून असो उलयलां, 1 to 1 उलयलां. सो आय बिलीव इन ग्रावंड वर्क देन दीस जिंगल्स एंड ऑल दॅट. खुशाल फातोड्डेकार आनी खुशाल फातोड्डा हो मोटो घेवन संदेश बाब फुडें सरला. संदेश बाब, तुमकां आमचे कडल्यान ऑल द बेस्ट. थँक्यू.